दामोदर बांदेकरांची परतून एक फावट किल्लपाल दाभाडच्या सरपंच पदाचेर बिनविरोध निवड जाल्या। बांदेकर हांणी कांय दिसां फाटीं पंचायतींतलो घरपट्टी घोटाळो उक्ताडार हाडून सरपंच पद सोडिल्लें। परतून सरपंच जाले उपरांत घरपट्टी घोटाळ्या विशीं दामोदर बांदेकरांची भाशा मोवाळ जाल्या। दामोदर बांदेकर खंय पयलीं दुसरे गटार आशिल्लो, आतां ताचो पुरायपणान भाजप आमदार गणेश गांवकाराक तेंको आसतलो। हे सगळ्या प्रकरणांत मोठें राजकारण जालां हें मात खरें। गोंयांतले नुस्तें व्हडा प्रमाणात निर्यात जाता, ताका लागून ब्लू इकॉनॉमीच्या नदरेंतल्यान पळयत जाल्यार नुस्तेमारीक वेवसायीक नदरेंतल्यान पळोवपाची गरज आसा। गोंय सरकार बेगीनूच बॅचलर इन फिशरीज सायन्स हो अभ्यासक्रम सुरू करतले, अशी म्हायती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी दिली। ते फीश फेस्टाच्या जागृताय कार्यावळी वेळार उलयताले। 2 ते 4 फेब्रुवारी गोंयांत फीश फेस्ट जातले। गोयच्यो ज्यो कोमुनिदाद सुवात्यो आसात त्यो फक्त गोंयकारांक दिवच्यो। मुख्यमंत्री कोमुनिदाद सुवातींतलीं घरां कायदेशीर करपाक सोदता। गोंयकारांची घरां कायदेशीर करपाक कसलीच हरकत ना, पूण भायल्या लोकांनी बांदिल्ल्या घरांचेर तांणी कुराड मारची अशी मागणी करपी निवेदन आरजी पक्षाचो मुखेली मनोज परबान उत्तर गोंय कोमुनिदादच्या प्रशासकाक भेटयलें। रिंग रोडाचें काम देवाकडेन उलयता त्या मनशाचें, ताचे कडेन कामां जायनात जाल्यार ताणें हात वयर करचे, आपूण ती कामां करता असो थमनो फातोडेचो आमदार विजय सरदेसायान नांव घेनासतना मडगांवच्या आमदाराक मारलो। इस्टर्न बायपासाच्या हॉट मिक्सिंगाचें उद्घाटन केल्या उपरांत आमदार विजय सरदेसाय उलयतालो। रेल्वे दोट्टीकरणाक विरोध करीत मंगळारा वेळसावच्या थळाव्या नागरिकांनी रस्तो ब्लॉक केलो। परवानगी नासतना लोकांची घरां मोडून आरव्हीएनएल हो प्रकल्प हाडपाक सोदता असो आरोप थळाव्यांनी ह्या वेळार केला। जाल्यार कुठ्ठाळची आदली आमदार अलिना साल्डानान लेगीत रीतसर परवानगी शिवाय डबल ट्रॅकिंगाचें काम कशें करता काय अशें म्हणीत आरव्हीएनएलच्या अधिकाऱ्यांक ह्या वेळार उजरावन काडले।
वन मॅन ऑपोजिशन म्हणून लोकसभा वेंचणुकेक देविल्ले रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षाक इंडिया आघाडीत शामील जावपाची ऑफर आशिल्ली. ते भायर तांकां उत्तर गोंयचे सीटूय दिवपाचे तोंडी उतर मेळिल्लें. पूण आर्जीन एकला चलोचो नारो धरला. ते एकटेच भाजपा आड लढपाचे आसा. आर्जीचो सुप्रिमो मनोज परबान कबूल केला. फेब्रुवारीच्या 5 तारखेक विधानसभेचेर मोर्चा व्हरपाची शिटकावणी मिशन पॉलिटिकल रिझर्वेशनान पत्रकारांक दिली. 21 जुलयाक विधानसभेत अनुसूचित जमातींक राजकीय आरक्षणाचेर दिल्लो शब्द मुख्यमंत्र्यान पाळूंक ना. ह्या 7 दिसां भितर सरकारान आमच्यो मागण्यो पुराय करूंक ना जाल्यार फेब्रुवारीच्या 5 तारखेर विधानसभेचेर शांतता मोर्चा व्हरतले अशी शिटकावणी मिशन पॉलिटिकल रिझर्वेशनान पत्रकार परिशदेंत दिली. निमाणे जम्मू काश्मीरची वेंचणूक वळेरी जाहीर जाल्ली आसा. ह्या वळेरे प्रमाण वट्ट 86.93 लाख मतदार आशिल्लेचे कळटा. हातूंतली 44.34 लाख दादले तर 42.58 लाख बायलो आसात. वेंचणूक वळेरी जाहीर जाल्ल्यान आतां ह्या संघराज्यांत वेगवेगळे वेंचणुको घेवपाक वाट मेकळी जाल्या. मंगळारा मिझोरामच्या लेंगपुई विमानतळाचेर म्यानमार लष्करी विमान कोसळ्ळें. ह्या अपघातांत 8 जाण गंभीर जखमी जाल्यात. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण हे विमान म्यानमारच्या जवानांक परत व्हरपा खातीर आयिल्लें. विमान लँड करतना धांवपट्टेचो अदमास येवंक नाशिल्ल्यान हो अपघात जाल्ल्याचें मुखार आयलां. ह्या लष्करी विमानांत पायलटा सयत एकूण 14 जाण प्रवास करताले. प्रजासत्ताक दिसाक जावपी परेडाचो ड्रेस रिहर्सल दिल्लीच्या कर्तव्य पथाचेर व्हडा उमेदीन चालू आसा. ह्या फाटभुंयेर दिल्लीत येरादारी सुरळीतपणान चालू उरची म्हणून सगळी वेवस्था केल्ली आसा. दर वर्सा प्रजासत्ताक दिसाच्या फाटभुंयेर ही परेड जाता. विजय चौकांतल्यान सुरू जावन ही परेड कर्तव्य पथ सीएक जागोन नेताजी सुभाषचंद्र बोसाच्या पुतळ्या कडल्यान मुखार टिळक मार्ग ते लाल किल्ले कडेन वचपाक वता. ह्या वर्साचो परेड विकसीत भारत, नारी शक्ती आणि आत्मनिर्भरतेचेर आधारित आसतली. दर वर्सा प्रमाण ह्या वर्सा सकाळच्या 10:30 वरांचेर ह्या परेडीक सुरवात जातली. तेन्ना सगळ्यांनी उमेदीन ह्या परेडीचो आस्वाद घेवपाचें आवाहन केलां.
गोंयांत इंडिया आघाडीचो फुडार अजूनय थारिल्लो ना. सद्याक मुळाव्या पावंड्याचेरूच चर्चा सुरू आसा. सिटां वांटपावेल्यान काँग्रेस आनी आम आदमी पार्टी मदीं कोफुसांव सुरू आसा. आम आदमी पक्षाक उत्तर गोंयची सीट जाय जाल्यार काँग्रेसीन दोनूय सिटांचेर दावो केला. आम आदमी पक्षाचो सुप्रिमो आनी दिल्लीचो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कांय दिसां आदीं गोंया आयिल्लो. तेन्ना उत्तर गोंयची सीट आपाक दिवपाचेर एकमत जाल्ल्याचें ताणें सांगिल्लें. हे विशीं अमित पालेकराक विचारल्यार तो सांगता एक खंयची तरी सीट तांकां आमकां दिवचीच पडटली. दुसरे वटेन पक्षान लोकसभेची जबाबदारी दिल्यार आपूण तयार आशिल्ल्याचें ताणें सांगलें. दुसरे वटेन उत्तर गोंयची सीट आपाक दिवपाची शक्यताय काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकरान भायर आयली. सिटां वांटपाची चर्चा केंद्रीय पावंड्यार चालू आसा. गोंयची दोनूय सिटां आमकां जाय अशी मागणी हायकमांडा कडेन केल्ल्याचें पाटकर सांगता. महसूल मंत्री बाबूश मोन्सेराती ताची भलायकी सध्या बरी आसा. ताच्या काळजात एक ब्लॉक मेळ्ळा. ताका सध्या आराम घेवपाचो सल्लो दिला आनी फुडली 48 ते 72 वरां ताचेर देखरेख दवरून ताका डिस्चार्ज करपा विशीं थारायतले. गोंय वैजकी महाविद्यालयाचो डीन दोतोर शिवानंद बालेकारान सांगलें. सत्तावीस आनी 28 तारखेर जागोर महोत्सव जातलो. हो 11वो जागोर महोत्सव शिरदोनात जातलो. कला आनी संस्कृती मंत्री गोविंद गावडेन सांगलो. अंदूच्या जागोर महोत्सवात 6 संस्था वांटेकार जातल्यो. ते भायर 26 तारखेच्यान सुरू जावपी लोकोत्सवात 500 कलाकार वांटो घेतले अशेंय मंत्री गोविंद गावडेन कळीत केलें. सोमार 22 जानेराक अयोध्येत श्रीराम लल्ला मुर्ती प्रतिष्ठापना सुवाळो व्हडा उमेदीन जालो. ह्या दिसाच्या पुराय कार्यावळीची झलक फक्त देशांतूच न्हय संवसारभराच्या लोकांनी पळयली. हो राममय उत्सव घराघरांनी दिवाळी भशेन मनयलो. मात सोमारा प्राण प्रतिष्ठापने दिसा गुगल ट्रेंड्साचेर सगळ्यांत चड ट्रेंड जावपी विशय हो राम मंदिराचो आशिल्ल्याचें मुखार आयला. गुगल ट्रेंडाचेर राम मंदिराचो विशय टॉप 10 पावलो. हाच्या आदी खंयचोच विशय 24 वरां मायज असो ट्रेंड जावंक नाशिल्लो जितलो राम मंदिराचो जालो. राम मंदिराच्या एका ट्रेंडान आदले सगळे रेकॉर्ड ब्रेक केले. तेवीस जानेराक अयोध्येच्या राम मंदिराची दारां भक्तां खातीर उक्ती जावच्या आदींच भक्तगणांनी फांतोडेरूच व्हडा संख्येन गर्दी केल्ली. ही तर फक्त सुरवात जावन आसा. फुडें फुडें अयोध्या हे एक बेस बरें आध्यात्मीक थळ म्हणून फामाद जातलें हातूंत दुबाव ना. अहवाला प्रमाण ह्या देवळाक भेट दिवपाक वर्साक सुमार 5 कोटी वयर पर्यटक जातले अशें कळटा. तेन्ना उत्तर प्रदेश सरकाराच्या उपक्रमाक लागूनच बरी येणावळ मेळूं येता.
गोयच्यान अयोध्येत वचपी आस्था स्पेशल एक्सप्रेस 22 डब्यांची खासा ट्रेन सुरू जाता। अयोध्या हे आध्यात्मिक पर्यटना खातीर म्हत्वाचे डेस्टिनेशन। सध्या अयोध्येत घे म्हणून गर्दी पडल्या। गर्दी कमी जातकीच ह्यो ट्रेन सुरू जातल्यो अशी माहिती मेळ्ळ्या। गोंयकारांक खासगी क्षेत्रांत 80% आरक्षीत करपाची तजवीज आशिल्ले गोंय राज्य थळावे उमेदवारांक रोजगार विधेयक 2024 हे बिल आमदार विजय सरदेसाय येता त्या अधिवेशनात मांडपाचे आसात। विधानसभा सचिवांक विधेयक मांडपा संबंधी तांणी नोटीसूय दिल्या। सोमारा अयोध्येत रामलल्लाची प्राणप्रतिष्ठापना जाल्ली तो एक धार्मिक कार्यक्रम। पूण भाजपान तो एक राजकीय कार्यक्रम करून सोडलो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बरोबर गर्भकुडीत RSSचो मुखेली मोहन भागवत कित्याक आशिल्लो? भाजपाक धर्माचेर राजकारण करपाक जाय हाचे वेल्यान स्पश्ट जाता अशें गोंय काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकरान सांगलें। ईव्हीएम मशीनावरवीं मतदान ह्या विशया वयली प्रात्यक्षीक कार्यावळ दिवचलच्या राधाकृष्ण विद्यालयान जाली। वेंचणूक विभागा वतीन मंगळारा ही कार्यावळ घडोवन हाडिल्ली। ह्या अभियाना खाला इयत्ता 9वी आनी 10वीच्या विद्यार्थ्यांक ईव्हीएम मशीनावरवीं मतदान कशें करप ते विशीं प्रात्यक्षिकां सयत म्हायती दिली। विद्यार्थ्यांनी हे कार्यावळीक बरो प्रतिसाद दिलो। भारताची अर्थव्यवस्था 5व्या क्रमांकाचेर पावल्या आनी आता स्टॉक मार्केटात भारतान हाँगकाँगाक फाटीं उडोवन संवसारीक पावंड्यार चवथे सगळ्यांत चड इक्विटी बाजारपेठ जाल्ली आसा अशी माहिती केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंग पुरी हांणी दिली। 2025 मेरेन भारताची अर्थव्यवस्था 5 ट्रिलियन इतली जातली असो विश्वासूय तांणी ह्या वेळार उक्तायलो।
फाटले दशक रुपांतराचे दशक जावन आसा अशें म्हत्वाचें विधान भाजपाचो अध्यक्ष जे.पी. नड्डा हांणी केलें. पयलीं राजकारणाकडेन निराशावाद आशिल्लो आनी लोकांक कसलीच अपेक्षा नासली. मात फाटल्या 10 वर्सांत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींच्या फुडारपणा खाला लोकांची मानसिकताय बदल्ल्या अशें स्पश्ट मत जे.पी. नड्डा हांणी ह्या वेळार उक्तायलें. दिवचल पुलिशेन केल्ले एके कारवायेंत महाराष्ट्रांतल्यान बेकायदेशीरपणान रेल्वेची येरादारी करपी 6 ट्रक धरले. दिवचल शारांतल्या व्हाळशी वाठारांत ही कारवाय केली. ट्रक जप्त करून 6 ड्रायव्हरांक अटक केल्ल्याची म्हायती मेळ्ळ्या. पणजूण दर्यादेगेवेली 38 बेकायदेशीर बांदकामां एके सप्तका भितर मोडून उडोवपाचो आदेश सोमारा उच्च न्यायालयान दिलो. ते पयलीं अणजुणा 18 बांदकामां मोडून उडयल्यात असो चुकीचो अहवाल थळावे पंचायतीच्या सचिवान एफिडेव्हिटांत दिला असो कोर्टा मुखार आयले देखून हो बोवाळ जालो. जांकां मायग्रेनाचो त्रास जाता तांकां गिमाक आनीकूय तकली दुखपाचो त्रास जाता. ह्या सगळ्याक तापमानाक जापसालदार थाराव येता. शरिराक पूरक अशें उदक पिवपाकूय तितलेच प्राधान्य दिवपाक जाय, जाका लागून मायग्रेनाचे त्रास कमी जावपाक मजत जाता. देखून मायग्रेनाच्या दुयेंतींनी हवामानात जावपी बदलांत आपली कुयदाद घेवप गरजेचें. तंत्रज्ञानाच्या विंगड प्रयोगाचो आमी सातत्यान उपेग करतात. घराघरांनी खाण जेवण सांठोवन दवरूंक आयज आमी फ्रिजाचो वापर करपाक लागल्या. फ्रिजांत भाजीपालो, फळां तशेंच हेर पदार्थ बरे उरतात. मात फ्रिजांत दवरिल्लें खाण आमच्या आरोग्या खातीर कितलें बरें आनी वायट तें जाणून घेवया. लसूण ही केन्नाच सोलिल्ली विकत घेवची न्हय, तशेंच ती फ्रिजांत दवरची न्हय. तशें करता आसत तर आतांच बंद करात, कारण हाका लागून कॅन्सर सारक्या रोगाचो धोको वाडूं येता. लसूण ही सदांच रूम टेम्परेचराचेर दवरून वापरूंक जाय. तशेंच आले लेगीत फ्रिजांत दवरून वापरले तर ते विखारी जावं येता. तांदूळ लेगीत आमी केन्ना केन्नाय फ्रिजांत दवरतात, मात तज्ञांच्या सल्ल्या प्रमाण तांदूळ केन्नाच फ्रिजांत दवरपाक जायना. भाजयेंत वा हेर पदार्थांनी वापरिल्लो कांदो सुद्दां आमी फ्रिजांत दवरतात, मात फ्रिजांत दवरिल्लो हो कांदो भलायके खातीर हानिकारक थारूं येता.